गोयचे सरकार बरे प्रशासन दिवपाक अपेसी थायला असो निष्कर्ष नीती आयोगान काढला। ते खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बेगोबेग ह्या पदाचो त्याग करचो अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या। मुख्यमंत्री कोण जावंक शकता अशें विजयाक विचारल्यार विजयाच्या तोंडाक विश्वजीत राणेचें नांव आयलें। विश्वजीत राणे हो मुखेल मंत्री पदा खातीर सक्षम आसा अशें विजय म्हणटा। मुरगांव तालुक्यांत जितल्यो कंपनी आसा तांच्या CSR निधीचो लोकांक फायदो करून दिवचो आनी खंयची कंपनी CSR निधीचो योग्य तरेन वापर करिना जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर तांचेर कसली कारवाय करपाक जाय ते करतले अशी शिटकावणी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान दिली। शेनवारा मुरगांव वाठारांत जाल्ल्या JSW कंपनीच्या अंतर्गत होडयांचे मोटर इंजिन वाटप कार्यावळ जाल्या उपरांत तो उलयतालो। जुवारी पुलाचे काम निमण्या टप्प्यान पावला आणि रोखडोच पूल पुराय जातलो। लोड टेस्टिंग करून 31 डिसेंबरा पयलीं हो पूल येरादारी खातीर उक्ते करतले अशें आस्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलें। तशेंच लोकांक त्रास जावचो न्हय म्हणून मोपाचो नवो रस्तो फुडल्या ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलो अशी म्हायती काब्रालान दिली। मंत्रिमंडळात डाकू बशिल्ल्यानूच स्टेट परदेशी गुंतवणूक गोंयांत येना। गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आरोप केला। आपले म्हणणे पटोवन दिवपा खातीर तो नीती आयोगाच्या रिपोर्टाचे उदाहरण दिता। ब्रँड गोवा खाला कोणूय गोंयांत धंदो करूंक सोदता, कित्याक तर गोंयांत तसो प्रतिसाद आसा। पूण वेवसायीक गोंयांत धंदो करपाक सोदिनात कित्याक तर मंत्र्याचो कड चड आसा अशें ताचें म्हणणें। काणकोण हो गोंयांतलो एकूच असो तालुको आसा जंय दर्यावेळ हिंटरलँड सारकिल्ल्यो सगळ्यो गजाली एकाच जाग्यार मेळटात। देखून हांगसर पर्यटनाक वाव कसो दिवप हाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा। तशेंच कांय दिसां भितर पणजी ते काणकोण असो सप्तकांतल्या कांय थारायिल्ल्या दिसांचो दौरो करपाचें थारायला, जेणे करून पणजेच्यान पर्यटन काणकोण येतलें आनी हांगचें पर्यटन वाडटलें।
दिवचले शेतकारा खातीर जाल्ले प्रशिक्षण कार्यशाळेत नाल्ल लागवडी विशीं मार्गदर्शन केलें. भारत एग्रो सर्व्हिसेस, रिलायन्स पॉलिमर आनी अल्ट्रा नॉन वोवन हांच्या जोडपालवान कृषी तज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेन ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. रत्नागिरीच्या नाल्ल संशोधन केंद्राचे निवृत्त शास्त्रज्ञ दिलीप नागवेकर हांणी नाल्ल लागवडी विशीं शेतकारांक मोलादीक म्हायती दिली. जाल्यार रिलायन्स पॉलिमर आनी अल्ट्रा नॉन वोवनाचे अक्षय सिन्हा हांणी पिकाचो किडी पासून बचाव कसो करचो त्या विशीं म्हायती दिली. गोंय राज्यांत आनीक 14 मामलेदार आनी 90 गट विकास अधिकाऱ्यांची पदां भरतली देखून सरकारान अर्ज दाखल करपाक सांगला. कुळ आनी मुणकार प्रलंबीत केशी बेगोबेग सुटावे जावपा खातीर सरकाराक मामलेदाराची गरज आसा. गोंयांत 6,000 परस चड मुणकार आनी कुळ प्रकरणाच्यो केशी सुटावे जावपाच्यो आसात. ते प्रमाण ही पदां भरपाक लायल्यात. फाटल्या जून म्हयन्यांत महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कुळ आनी मुणकार प्रकरणां 6 म्हयन्यां भितर सोडोवपाचें उतर दिलें. सांखळेच्या लक्ष्मीबाई सांजगिरी मेमोरियल स्कुलाच्या चवथीच्या विद्यार्थ्यांक शुक्रारा फेरीबोट भोवडी अणभवपाक मेळ्ळी. शिक्षक सुनीता काणेकार, सिंथिया रॉड्रिक्स, अस्मिता राणे, नंदा झारमेकर हांच्यांनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. ही फेरीबोट वळवय, मायणा, सुर्ला हांगच्यान आशिल्ली. फेरीमार्ग कसो चलता हाचेर विद्यार्थ्यांक वास्तव जिणेचो अणभव मेळ्ळो. भारतांत फेरीबोट सक्रीय आशिल्ल्यो सुवातो सामक्यो उण्यो आसात, पूण गोंयांत ही सेवा अजून चालू आसा हें आमचें भाग्य. गोंयांत फेरी सेवा मुखेलपणान रस्त्यान थेट वा बेगीन प्रवेश मेळनाशिल्ल्यान वेगवेगळ्या गांवांत जोडपी लायफलायन म्हणून सुरू केल्ली. सरकारान आस्वासन दिवनूय रक्कम मेळूंक नाशिल्ल्यान शेतकारान सरकाराचेर राग उक्तायला. 8 दिसां भितर मागण्यांचेर निर्णय जावंक ना जाल्यार 24 नोव्हेंबरा सावन कारखान्या सामक्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी शेतकारांनी दिला. तशेंच सरकारान शेतकारां वांगडा घेवन निर्णय घेवपाचो अशें तांचें म्हणणें. कसिनोक लागून कंपाल ते सांता मोनिका मेरेनच्या रस्त्याचेर जावपी येरादारीच्या कोंडीचो प्रश्न मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून सुटावो करचो अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी राजन दिमेलो हांणी केला. तशेंच पणजे आझाद मैदानाचेर सोरोप येवन कांय जाण बेधुंद जावन पडिल्ले आसतात. ह्या सगळ्यांचेर कारवाय करपाक सरकार अपेसी थारला अशें राजन म्हणटा.
हळडोण्या SBI बँकेच्या ATM मशीन उक्ते जायनाशिल्ल्यान फातर घालून ताचें लुकसाण केलें. हाका लागून बँकेचे सुमार 5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालें. ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी अनवळख्या आड अदखलपात्र गुन्यांव नोंद केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो प्रकार शुक्रारा सकाळी 10 वरांच्या सुमाराक उक्ताडार आयलो. भारतीय स्टेट बँकेच्या ATMांत एक गिरायक गेलो. ताका ATM मशीन फोडिल्ल्याचे नदरेक आयलें. ताणें रोखडेच हो प्रकार बँक कर्मचाऱ्यांच्या कानार घातलो. बँक वेवस्थापन आनी कर्मचाऱ्यांनी रोखडीच ATMा कडेन धांव घेवन पळोवणी केली. ATMाच्या CCTVत एक तरणाटो भितर सरता आनी ATM मशीन उक्तें करपाचो यत्न करता. तें उक्तें जायना म्हूण भायल्यान व्हड फातर हाडून तो मशिनार मारिल्ल्याचे फुटेजीन दिसता. बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगश मडगांवच्या सिवरेज प्लांटाचो विशय बेठोस तापयता अशें विधान पर्यावरण मंत्री तशेंच सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो अध्यक्ष निलेश काब्राल हांणी केला. हो STP प्लांट तांच्या मतदारसंघान येना तरी लेगीत तांणी हो विशय लावन धरला. हो विशय आयचो आनी कालचो न्ही, मात वेंजी ह्या विशयाक तापयता. एक लोकप्रतिनिधी कशें वागपाक जाय हाचोय विसर वेंजीक पडला. तो भुरगेपणा करता असो थोमणो निलेशान वेंजीक मारला. संबंधीत प्रकल्पाचें काम युद्ध पातळीचेर सुरू आसा अशी म्हायती मंत्र्यान दिली. म्हजे खातीर म्हजे लोक म्हत्वाचे आनी हांव लोकां खातीर काम करतलो अशें कुडतरीचो आमदार एलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. शेनवाराक कुडतरी वाठारांत जाल्ल्या रोजगार मेळाव्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या रोजगार मेळाव्याक सुमार 30 कंपनींनी वांटो घेतिल्लो. 380 ऑनलायन अर्ज दाखल केल्ले जाल्यार 50 जाणांक नियुक्ती पत्रां दिलीं. एलोवेराचे फायदे अशे आसात जातूंत सैमीक रितीन थंड करपी गुणधर्म आसात. डाग, पुरळ आनी सनबर्न तशेंच कात हायड्रेटेड आनी नितळ दवरपाचें काम एलोवेरा करपाक शकता. निमाच्या वनस्पतींत जायते बॅक्टेरिया विरोधी गुणधर्म आसात जे डॅन्ड्रफ काडपाचें काम करतात. तशेंच माथ्याची कात नितळ दवरता. बॅक्टेरिया विरोधी आनी बरें करपी गुणधर्म आशिल्ली तुळस ही वनस्पत पुरळ, काळे डाग अशा कातीच्या वेगवेगळ्या समस्यांचो उपाय जावन आसा. हाका लागून पिगमेंटेशन उणें जाता तशेंच कातीची निरोगी पिराय वाडपाक आदार मेळटा. ताची पानां खाल्ल्यार वा तोंडाक पेस्ट लायल्यार कातींत व्हडलो बदल दिसता. च्यायेच्या झाडाची पानां खावपाक विखारी आसली तरी ह्या झाडाच्या पानांपासून मेळपी तेल काती खातीर सामकें फायदेशीर आसा. ह्या झाडांत जंतुनाशक गुणधर्म आसतात आनी तातूंत डाग आनी पुरळ बरें करपाची तांक आसता. वाळपय ते भुईपाल मेरेन पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात. रस्त्याचेर चारचाकी आनी दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. खास करून रेडेघाटी रस्त्याचेर पुराय फोंडकुलां पडल्यात. तशेंच ह्या रस्त्याचेर लायटी नाशिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. देखून ह्या रस्त्याच्या प्रस्तावाक भौशीक बांदकाम खात्यान बेगोबेग मान्यताय दिवची अशी मागणी मोटार चालकांनी आनी सत्तरी म्हालांतल्या नागरिकांनी केल्या.
वांयगणी शेती करपाक सुरवात जाल्या. ताळगांवचे शेतकार वांयगण शेतांत कणगां, मिरसांगो आनी भाजी ही पिकावळ पिकयतात. सध्या कणगां बाल लावपाचें काम नेटान चालू आसा. तशेंच कांय शेतकार आपल्या शेतांत नितळ करपाक व्यस्त आशिल्ले दिसून येतात. उदक शेतां मेरेन पावना देखून कळशांनी उदक घालून ही वेगवेगळी पिकावळ पिकयतात. कृषी संचालनालय हांच्या कडल्यान कृषी क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण जावचे हे खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्या. कांय शेतकार आयज मेरेन आपलो पुर्विल्लो वेवसाय सांबाळून दवरिल्लो पळोवपाक मेळटा. उर्फान मुल्ला हो अंजुमन इस्लाहुल या मडगांवच्या स्कुलाचो हेडमास्टर आनी भाजप पक्षाचो प्रवक्तो. ताणें सुमार 15 लाख रुपयांक घेवन फेक सर्टिफिकेट लावन टिचरींची स्कुलांनी भरती केल्या आनी उर्फान मुल्ला भाजपाच्या नांवाचो गैरवापर करून लोकांचेर कंप्लेनी घालता म्हूण पत्रकारां कडेन उलयतना अब्दुल शाह आनी मुनावर खान हाणें सांगलें. राज्यान साबार विशयावयल्यान चलिल्ल्या वादांत आतां एक नवीन वाद सुरू जाला. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब आनी आम आदमी पार्टीचो अमित पालेकरान एकमेकांचेर टिकांचे फार केल्यात. कांय दिसा फाटीं मनोज परबान महाराष्ट्राच्या राजकी फुडाऱ्यांक भेट दिली. हाचे वयल्यान हो वाद सुरू जाल्ल्याचें कळटा. तशेंच ह्या वादाचेर एकमेकांनी समोरासमोर येवन कितें आसा तें उलोवया अशें म्हटलां. वीस वर्सां परस चड काळा पयलीं पुराय भारतांतली सांस्कृतीक आनी वास्तुशिल्प दायजाची वळख करून दिवपी गोवा इतिहास महोत्सव गोवा दायज महोत्सवाच्या रुपान परतून येवपाचो आसा. 15 ते 19 नोव्हेंबर मेरेन गोवा हेरिटेज महोत्सव जातलो. 5 दिसां भितर पणजेंतल्या 18 दायज जाग्यांचेर भोंवडी जातली. चित्रकारांक त्या थळांचे चित्रूय काडपाक मेळटले. जेवणाचो स्टॉल लोकवेद हांचोय आसपाव महोत्सवात केला. 20 दायज भोंवडी आनी 80 परस चड गोंयकार कलाकार आनी कारागीर राज्यांतल्या दायजाचे वेगवेगळे भाग दाखयतले. 5 दिसांच्या ह्या कार्यावळींत गोंयकार कारागीर मातयेची आयदनां, लांकडाची कामां, हातमाग, नाल्लाची कामां, हातांत रंगयल्ले टायल्स अशी खाशेली कलाकृती दाखयतले. तशेंच धालो, मांडो, फुगडी, घोडेमोडणी, गोफ, कुणबी, कळशी अशे थळावे नाचाचे सादरीकरणूय ह्या कार्यावळींत जातले. फाटले कितलेशेच दीस जाले भाटले पणजे हांगसर सदचीच येरादारीची कोयंडी जाता. तातूंत म्हयनो जायत आयलो तरी लेगीत भाटलींतल्या रस्त्यांचें काम अजून पुराय जावंक नाशिल्ल्यान लोक बराचशीं वरां ह्या रस्त्याक शिरकून उरतात. दनपारच्या वेळार जेन्ना स्कूल सुट्टा तेन्ना चड प्रमाणांत गर्दी जाता. तशेंच सांजेच्या वेळार जेन्ना लोक कामा वयल्यान घरा परततात तेन्ना लेगीत येरादारीची कोयंडी जाल्ली पळोवपाक मेळटा. ताका लागून ह्या रस्त्याची दुरुस्ती केन्ना मेरेन पुराय जातली हाचीच वाट पणजेकार पळयतात.
अकुशळ कामगारांचे दिसाचे वेतन 307 रुपया वयल्यान 425 रुपया करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. कामगारांच्या किमान दिसपट्टी वेतनाचो मसुदो सरकारान जाहीर केला. हो मसुदो सुचोवणे खातीर उक्ते आसतले. ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. कामगारांचो चडांत चड पगार दिसाक 806 रुपया आसा. शेती, किरण, मंगसाळ, सिमेंट, चिरे, कपडे अशा तरेकवार गटां खातीर वेगवेगळे वेतन निश्चित केला. हेल्पर, मेस्त हाचे किमान वेतनाच्यो स्वतंत्र अधिसुचोवण्यो जारी जाल्यात. सामान्यपणान विचार केल्यार अकुशळ कामगारा खातीर दिसाक 425 ते 553 मेरेन सादारण कुशळ आशिल्ल्यांक 461 ते 625 कुशळ कामगारांक 516 ते 734 मेरेन आणि अतिकुशळ कामगारांक 553 ते 806 रुपया. मुरगांव पालिकेची बेवारशी गाडयां आड मोहीम चालू आसा. शेनवारा पालिकेन सरकारी कार्यालयां मुखार पार्क करून दवरिल्ल्यो सरकारी गाडयो पालिकेच्या कामगारांनी उखल्ले. पयल्या दिसा 19 जाल्यार दुसऱ्या दिसा 35 अश्यो वट्ट 59 बेवारीश गाडयो उखल्ले. बेगीनूच मुरगांव पालिकेंतल्या हेर वाठारांतल्या बेवारीश गाडयो मोहीम सुरू करतले. वास्को शारांतले सगळे सायनबोर्डाची स्थिती सामकी वायट जाल्या देखून बेगोबेग वास्को शारांत नवे सायनबोर्ड्स लायतले अशी म्हायती मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान दिली. मायग्रेन आक्रमणाक वा तकली दुखपाचेर मदत करपाचे सोपे उपाय म्हणल्यार केळी. ती बेगीन उर्जा परत मेळोवपाक खातीर बरी आसूं येता. तातूंत मॅग्नेशियम चड आशिल्ल्यान तकली दुखपाचेर उपचार जावंक शकता. भलायके खातीर उदक म्हत्वाचें आशिल्ल्यान मायग्रेना खातीर ताचो व्हड आदार जावंक शकता. बेरीज भितर अँटीऑक्सिडंट्स चड प्रमाणांत आसतात आनी अशे तरेन काळा प्रमाण सायनसांतल्यान आराम मेळपाक मदत जाता. ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लॅकबेरीज वा रेस्बेरीज सारक्यो बेरीज खावं येता. मायग्रेनाची समस्या घेवन जगप कठीण जावं येता. ते खातीर ताचेर फावो तसो सोपो उपाय करप गरजेचें.